ह्या मनशान एक मागणें केलें जेजू लागीं जायते फावटी आमी आमचे जिविताची नदर मारुया आनी पळया आमी जायते फावटी मागणें करतात आनी आमकांय घडये एके तरेचो जबाब जाय पण जेन्ना आमकां तो जबाब मेळना जेजू लागीं आमी जेजूक शिंटात न्हू आमी म्हणटात जेजू आमचे मागणें आयकना आनी मागणें करून कसलो फायदो त्या वेळार मोगाचे भावन म्हणून आमी कितें म्हत्वाचें तें विसरतात म्हत्वाचें तें म्हणल्यार देवाची येवजण कितें ती विसरतात आनी आयज जेजू आमकां हे बोपारींतल्यान आमकां एक बरी शिकवण दिवन आमच्या ह्या प्रश्नाचो तो जबाब दिता आयज आमी वोपार आयकल्या पिश्या एक गिरेस्त पिश्याची कित्याक आनी ती आमकां कितें शिकयता ती आमी पळोवया आमी वोपार आयकले म्हणटकीर मोगाचे भावन आमकां दिसता काम करप हें वायट कशें दिसता पूण तोकूच घेवन काम करप आनी तुजें पीक जोडून घेवप हें वायट न्हय तेजे भाशेन देवान आमकां जायती ही संवसारीक तोगनां तसली वस्तू दिल्ल्यो आसात संवसारांत रावूंक त्यो आमी एकठांय केल्यार वायट न्हय पूण त्यो वायट केन्ना जातात जेन्ना आमी आख्खी आमची संवसारीक गिरेस्तकाय आमच्याच वडविकाय लागून वापरतात आनी एकठांय करतात तेन्ना ती वायट जाता जेन्ना आमी ही संवसारीक वस्तूंक चड गुल जातात आनी आमी आमचें धार्मीक जिवीत विसरतात तेन्ना तें वायट जाता आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत कुडीची विसवाक चड म्हत्व दितात आनी देवाक पयस करतात तेन्ना मोगाचे भावन भयणो ही गिरेस्तकाय ही आमकां दिल्ली आसा देवान ती आमकां वायट जाता ही वोपार आमकां चतूर करता की आमी संवसारीक वस्तू हे संवसारीक वस्तूचो वायट परिणाम कितें जातलो तो आमकां चतूर करता आमी खरे गिरेस्तकाय कितें ती मानून घेवन आनी तिकाच ती घेवंक आमी वावरूंक आयज आमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा